सुरवातीक आमी गीत घेवया पेज नंबर 143 K10 पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समोर जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी पास्कांचो दुसरो आयतार मनयता. जेजूच्या मरणा उपरांत शिसांची काळजां मनां घुसपाक गोंदळांत आसली. जुदेवांचे भिरांतीन आनी ती दारां बंद करून दवरताली. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू त्या भियेलेल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांकां शांती दिली. हाका लागून होच विशय आमी घेतला, शांती तुमकां. आयज जेन्ना आमी देवीक काकुतीचो आयतार समोरंताव तेन्ना शिसांक फावो जालेली शांती म्हणल्यार पुनर्जीवन जालेल्या जेजून दिलेले पयलें देवी काकुतीचे देणे. हेंच देणे आमकां ताच्या दर एका पाटलावदारांक फावो कोत्ता. हे वरवीं दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून ही शांती वता थंय विस्तारूंक आपयता. तर हे मिसा बेटेन वांटो घेतना दैवी काकुतीची रूच आमी घेवंक आनी तीच दुसऱ्यांक दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आमकां मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorry, so
Jesu Chrysta, Bapacia ekran cuda, Somia Deva ciśnieni, to संसाराचे पाकाताय आमची काकलूत तो बापाच्या उजव्या बाजूला आमचे मागे ऐकून घे. महिमा देवा आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी की त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची आणि जेसू ख्रिस्त एकलाच तो पवित्र एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी. प्रार्थूया. सासणाच्या काकूतचारा देवा, वर्सान वरस पास्कांचे परबे वरवीं तुजे पोज्जेचो भावात तूं जिवो कोत्ताय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें कसल्या नानान आमी नितळ जाल्या कोणा आत्म्या वरवीं आमकां नवो जोल मेळ्ळा आनी कोणाच्या रक्तान आमची सोडवण जाल्या ह्या विचारांची फावो ती समजणी आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पोरचे मोदें धर्मदूतांनी खूब कुणां आनी ओचापां केलीं. तांचें एकमत जावन ती सगळीं सोलामावाच्या दारवट्याशी एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाकणटालो पूण कोणूच तांकां जोम्याक फुडें सरोनासलो. सोम्याचेर विस्वास तेवतल्यान दादल्या आनी बायल्यांची संख्या इतली वाडून वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावली पूण तांचेर पडच्याक आनी आपआपली पिडेंतली बरी जावच्याक लोक पिडेवंतांक चौकणांचेर व्हरो आनी काटीचेर आनी आंतुर्नांचेर दवरी. जेरुजालेच्या लागशिल्ल्या शारांतलो लोक जमांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडेवंतांक आनी मेले आत्मे बसलेल्यांक हाडटालो आनी ती सगळीं बरी जातालीं. देवाचें उतरें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानो म्हणचे ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोनशा सोदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात
तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. खोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर. खोर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कर सुखेस. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या गोरांत रावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव तोच आमचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेन नासलोलो. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव जुआंव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कश्टां दुखांनी तशेंच तुमच्या राजवटकेंत आनी सोंसणिकायेंत तुमचो बागिली. देवाचें उतर हांवें पोरगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली देखून पातमोस नांवाच्या जुंव्यार हांव आसलों. सोमियाच्या दिसा आत्म्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुरतुरेचो कसो एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हज्या फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पळयताय ते पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो. तेन्ना बागाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांयां पुरयान लांब एक आंगोस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या होड्ड्याक एक भांगाराचो पट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडें कशें ताच्या पांयाची पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजवो हात लायलो आनी म्हणलें, भिवू नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो. हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेलोलो पूण आतां हांव जिवो आसां सदांच सर्वदां. मरणाच्या आनी पाताळाच्यो चावयो म्हज्या आदीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं आतां घडटा तें जावं फुडाराक घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतर हे. देवाचे वडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले आसले थंयची दारां जोदोवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस कुशाल जालें.
नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी भोगशिशात तीं तांकां भोगसोतली, आनी जांची पातकां तुमी भोगशिना जाशात तीं तांकां भोगसोवची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळलो म्हणलोलो थोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किल्यांची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किल्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर थोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें थोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण भावाट दवर. थोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणा जेजून शिसां हुजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ आसा. दोनूय पावटी सोमयाच्या दिसाक दिश्टी पडलो. पयले पावट थोमास नासलो. दोनूय पावटी जेजून शांती तुमकां ही उतरां म्हणली. आयज पवित्र सभा दैवीक काकुतीचो आयतार समोरंता. दैवीक काकुतीचे देवस्थान सांत फावस्तिनाक जेजून दिलेल्या खासगी दिसणे आनी संदेशांतल्यान सुरू जाले. हे विशीं आमचे तिचे डायरींत वाचूंक मेळटा. म्हजे काकुतीचेर सतमानतल्या आनी पातयेतल्या दर एका आत्म्याक म्हजी काकूत मेळटली. आमच्या मोगा खातीर जेजूक जालेले गाये दाखोवंक पुनर्जिवन जेजू लजना. ताच्या गायांक पळयतच आमी आमच्या जिवितांत पातक विंचून काडून आमकांच आमी करून घेतलेले गाये तशेंच दुसऱ्यांनी आमकां केलेले गाये जेजू दाखोवंक आमी भिवंक आनी लजोन फावना. आमी आमचे गाये लोजून लिपूंक सोदता काय? आमी कितल्या विस्वासान आनी भावार्थान संदानाच्या संस्कारांत वांटो घेतात काय? तर देवाची काकूत आनी आमच्या जिवितांत सोबात तोरेनी अणभवूंक आनी देवाची काकूत आमी अणभवल्या उपरांत आमी दुसऱ्या सवय वांटून देवाचे काकुतीचे दूत जावंक आयज ह्या मिसेच्या बलिदानांत दर एकल्या पासत फावो ती कृपा मागून घेवया. उबे रावया. भावार्थाची उच्चारणी करूया. सतमंतान देवाक सत पवित्र बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोबी सांबाळलो. आंबार मारितान जल्मलो. पोंच पिलाता काळांत ताणें खोस सोंसले. ताका क्रुसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो. सोद पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो.
स्वतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचो येतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. देव आमचे सगळे सदांच मोगाळ आनी काकलुतीवंत. तो आमचे मागणी आयकता आनी आमची पातकां बक्षिता. ताचे काकुतीचे आमी दूत जावंक फावो ती कृपा कांय गरजां वरवीं मागुया. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसान पाद्रीनी आनी मोठवाशांनी जेजूच्या नीज संबंदान वाडोवन देवाचो मोग आनी काकलूत आपले पोरचेक तांणी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सरकारी वडिलांनी आनी खास तरेन गोंयांत आमकां फावो जालोल्या नव्या सरकारान संविधानान दिलोले हक आनी अधिकार आपले पोरचेक दिवंक आनी जाती काती आनी धर्माचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांची एका मनान सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मिसाचे भेटेंत तशेंच संदानाच्या संस्कारांत वांटो घेनासतना पातकांक जिवन सोदतल्यांचेर पवित्र आत्मो तांच्या मनार उजवाड घालूं देवाचे काकलुतीचो अणभव तांकां फावो जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आनी एकामेकाक समजून घेवंक जिवंक आनी हे वरवीं मोगाचें शांतीचें आनी बोगसण्याचें वातावरण दिश्टी पडोवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे फिरगोचेंत आसलोल्या देवी काकलुतीच्या जोम्याच्या वांगड्यांनी देवी काकलुतीचो अणभव घेवन संदानाची हातयारां जावंक आनी दुसऱ्यांक खास तरेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलुतीच्या कोरण्या वरवीं आदार दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. सर्गींचे बापा, आमच्या गरजांनी तूं उदार जाताय देखून तुका आमी दिनवासता आनी तुजे कडसून पयस गेलेली तेन्ना पासून तुवें आमचे सगळे काकलूत दाखयली आनी तुज्या मोगान आमकां पोसली. आमी उतरांनी आनी खोर्न्यांनी तुजे परी जावंक आमकां आशिर्वादान भर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 37 C22 माफी मागता शांती दिता. The
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदुदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या मोगा बापा, देवा आमच्या मोहिमेवंत बापा, आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताच्या हाता पांयां कडवळ्याचे मोहिमेवंत गाय ह्या बलिदानान भावार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदिता, अशें तुमी तेच गाय मोयपासान पळय आनी आमचे सोडवणाराची ओळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वीच्या समेस्त मनशांक पावय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वत्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच बरी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझे कुसार आनी बरो जीव पडोवपी, तुमे रक्ताचो रायली सोम्या, संसाराच्या सर्वोदारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराके प्रितुमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागिवून चुसे बागिवून दोन दुता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सगुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशानात रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमांनी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 49 D4 आशेतां काळीज मोजें. Asheta
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यात. ह्या संस्कारा वरवीं तीव्र जाल्ले नवे जिवीत आमचे भितर निरंतरी वाडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. थोडो वेळ मातशे बसात. आयज आमी डिवायन मर्सीज संडे सेलिब्रेट करता. तर देवाची काकलूत आमकां सगळ्यांक मेळटा. जरी तर आमी बरे भशेन आमचे कुमसार सगळीं आमची पातकां आसा तितलीं मनांत हाडून कुमसार करून आनी मागीर कोमया घेत जाल्यार आमकां देवाची कृपा मेळटा आनी आमकां सगळ्या पातकांतली सुटका मेळटा. म्हणून वो आयतार आमी आयज समरमता. तर तुमी ते भाशेन केलां आसतलें तर तुमकां ही कृपा देवाची जेजूचे सवे मेळटलीच. देव बरें करूं म्हणटा फादर जूड खरास्कोक हे मीस ताणें भेटयल्लें आसा. येराय हांगसर मदत करतात. ही सगळीं हांगसरली मांडावळ गायन मिडिया आनी येरां हांगसर मदत करतात. तितल्याय पासत हांव देवाक वाखाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय सगळ्यांक आनी जी कोण युट्यूबाचेर आमच्या मिसान भाग घेतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयताराची मिसां 3 आसतात. 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 इंग्लीश भाशेन. येरा दिसांनी 2 मिसां आसतात. 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. हे भाशेन आमी दवरलेली आसा. कित्याक हे सगळें आमी युट्यूबाचेर दाखयता. तुमच्यान सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल थंयसर पळोवंक जाता. तुमी खूब जाणां पळयतात. दुसऱ्यांकूय तुमी सांगलेलें आसा आनी हाका लागून भरपूर लोक आमच्या मिसान भाग घेतात. पूण तुमच्यान ॲपूय डावनलोड करूंक जाता. प्ले स्टोरान वचोन तेंच नांव आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. ते तुमच्यान डावनलोड करून सगळें तुमच्यान थंयसर पळोवंक जाता. सोयर मायाचे साहेब हांगसर गोंयांत पावलो 1542 वर्सां 1542. तर 1552 ते अंतरले. तर ताची आमी त्या कपलान दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर मीस पेटयता. तर ताका इतलीं वर्सां भोगतलीं. तर ताका लागून त्या दिसा आमी खेरीत भाशेन थंयसर मीस करतले हांव 6 तारखेर. तुमच्यान 10 वरांचेर त्या मिसान भाग घेवंक जाता. तुमकां तर तेल आमचें घेवंक जाय जाल्यार सायडीन थंयसर आमी विकता. ते तुमच्यान थंयसर घेवंक जाता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मेळून बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमकां जाय तसली मागणी ह्या वेळार सांत फ्रांसाच्या हातांत घालुया. आमच्या अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनवतीन ते हाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 95 F21. संवसारांत वचूंक जाय.